कुणय चिखलपान खाजन बांदाक चार कडेन खावटी पडिल्ल्यान शेतकारां मदीं होयली पडल्यात। बांद फुटिल्ल्यान सुमार 550 शेतकारांची शेतां धोक्यात येयल्यात। महत्वाची गजाल म्हटल्यार बांद बांदपा खातीर मंजूर जाल्ली फायल सॉयल कन्झर्वेटर ऑफिसांतल्यान गायब जाल्या। देखून सरकारी अधिकाऱ्यांचें गचाळपण उक्ताडार येयलां। कुणय वाठारांतले लोक भोव परिश्रमी, शेतांच तेंची जीण। पूण शेतां राखपी बांदांनी मान उडयल्ल्यान शेतकारांचेर संकट येयलां। ताकाय वेगवेगळी कारणां आसात। कुशीच्यान वचपी बार्जी हें तेतूंतलें एक कारण। सांगपाचें म्हटल्यार 5 म्हयने आदींच ह्या बांदांची दुरुस्ती जाल्ली। फाटल्या 8 दिसां सावन उदका पोंदा आशिल्ल्या 32 हेक्टर भात शेतांत खारें उदक मुरपाक लागलां। कृशी खात्याचे वतीन कोणच बांदाची अवतिकाय पळोवपाक येयलो ना। फायलच गायब जाल्या। उदक सरकारी कार्यालयात मुरलां काय कितें? शेतकारांक प्रस्न पडला। कुणय चिखलपान खाण खाजण जी आसा ताका खाजना ह्या हांगा जर खावटी पडलेल्या 4 खावटी पडलेले आसा आनी ही जी आतां हे जो इश्यू जो आसा हांगसरलो हो 4 वर्सां जाली। ही 4 वर्सां हांगा खाजनाक ह्या खावटी पडत आसा आनी मेन कारण म्हळ्यार कितें जे हांगा जे ते ह्या आमच्या लेफ्ट सायडीन जे नदी आसा त्या नदींतल्यान एक बार्जी वयता आनी बार्जी जी वसाड जी आसा बार्जीची जी ल्हारां जी आसा ती येवन बांदाक मारतात आनी बांदाची जी हें आसा ती वता सगळी आनी ताका लागून बांद डॅमेज जाता। दुसरें म्हटल्यार लोकांक एक अशें आसा की आमकां तांकां रोवपाक मेळना अशी तांची एक डिमांड आसा। जेन्ना रोवपाक कित्याक मेळना तर हेजें कारण इतलेंच की उदक भरता आनी तांकां तांचें जें पीक आहा तें रोयिल्लें तांकां ना जाता। अशी 4 वर्सां जालीं ते अशे त्रास काडटात। पण ताणें हे बांदा खातीर जे फायल केल्ली जे बांद बांदपा खातीर 3 कोटीची जे एस्टिमेट केल्लो बांद बांदपाचो ताजी फायल जी आसा ती पेंडींग आसा। ते बांद तांकां बांदूंक अजुनूय मेळना। ताका लागून प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी ताका लागून हो प्रॉब्लम आसा हो तांचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना। ताका लागून तांचो डिमांड आसा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान फुडें येवन तांकां बांद बांदून दिवचो आनी तांचो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करचो। शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष विजेश नायक म्हणटा 2021 वर्सा सावन सरकारान शासना खातीरचो उपाय म्हण कॉन्क्रीटचे वण्टी सयत पुराय 1 किलोमीटर लांबयेचो बांद दुरुस्त करपाक 1.13 कोटी रुपयांचो अदमास सांगिल्लो आनी ते खातीर मान्यताय लेगीत मेळिल्ली। पूण ही फायलच गायब जाल्या। सरकारी अधिकाऱ्यांचो समन्वय ना। ऐकात विजेश नायकाक। सीएमान पयर सांगलेल्या प्रमाणे ट्रेडिशनल फार्मर्स एक्टिविटी वाचून दवरपाची बी सगळे सांगतात ते भाशणांत आसतात। पूण आमच्या हांगसर हें आतां फिल्डाची जे वाट लागलेली आहा ते गेले 4 वर्सां जालीं आमची शेतां बुडटा हांगसर। हांव पेपर वर्क करून थकलो तरी खंयच्याच गव्हर्मेंटाची कांयच आमचेर एक्शन जाल्ली ना, कांयच कोणें हें केलें ना। फक्त आमकां लेटरां धाडटा हें तुमी रिपेर करा तें तुमी रिपेर करा म्हणून। बट तुमचे फंड खंयच्यान येतलो तें कोण सांगना। आमी आतां कांय न्हू म्हणल्यार लास्ट 2 वर्सांक हांवें कांय न्हू म्हणल्यार 75 लाख सुमार शेतकाऱ्यांचो पयसो हांगसर आतां ह्या बांदांक घातलो। तरी आसतना आमकां एक सबसिडी आमकां इश्यू जावंक ना। हांव म्हणटा आमी फंड हाडटलो खंयचो आनी आतां ह्या परत पयर वॉटर लेवल वाडलेल्या कारणान सगळें बांदावयलें उदक गेल्लेल्या कारणान 4-5 कडेन परत आनी एकदां मोडलें। आमी आतां हे पयशे हाडटले खंयचे? आतां कांय न्हू म्हणल्यार हेका 30 लाखाचो खर्च आसा आनी गव्हर्मेंट आमकां कांयच सँक्शन करना सबसिडी आनी आमकां म्हणटा बांदाक खंयचे बांदतले? त्यान भायर हांवें आतां ही 2 वर्सां पयलू मामलेदारान आमकां नोटीस काडलेली हे कलेक्टराक हेका सांगलेलें सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंटाक की हो बांदपाची गरज आसा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद करपाची गरज आसा म्हणून ताका भायल्यासून कॉन्क्रिटाची वॉल घालपाची गरज आसा म्हणून। तरी तेंच्यांनी अजून प्रोसेस केलो ना आनी ती प्रोसेस केल्ली फायल जी आहा 2 वर्सां लागून हांव फाटल्यान सर्वे केलो, मागीर तेचें एस्टिमेशन केलें, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीचे सायनी घेतले, अप्रुवल घेतले आनी लास्टाक खंयचे खंय फायल नाच जाली। आनी जेन्ना हांव 2021 ती फायल बाबा आमची कितें जालां प्रोसिजर चलता करून मागीर लास्टाक हांवें जेन्ना हितून म्हणजे एग्रेसीव मोडान जेन्ना येयलो आनी ताका विचारलें तेन्ना तो म्हणटा फायल ना आमचे कडेन येवना अजून मिनिस्टरा गेल्ली कडेन। हांवें म्हणलें म्हाका काय लागना, ती आमची फायल एप्रूव जाल्ली आसा ती तुमकां कळ खंयची ती। ताणें दुसरी फायल रेडी केली। दुसरी फायल रेडी करून आतां ती परत एग्रीकल्चर मिनिस्टराक धाडलेली आसा। ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा कालूच म्हाका फोन येयल्लो की आपणें ती फायनान्साक धाडली म्हणटा डायरेक्ट। पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेल्यार म्हाका सांगता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें मिनिस्टरा कडल्यान आपणाक घेवंक जाय।
आणि मागीर आमी फायनान्स धाडटा. आतां तुमच्याच मदीं जर कॉपरेशन ना जाल्यार आमी हितून शेतकरी फसता, हितून आमी मरपाचे पण आमी. ह्या बोवाळांत आनीक एक गजाल उक्ताडार आयल्या. पयलींची फायल गायब जाल्या. त्या वेळा वयलो एस्टिमेट आसलो 3,14,00,000. आतांचो एस्टिमेट 30,40,00,000 वेला. रकमेत अचकीत इतली वाड कशी कितें जाली हाचें गणीत शेतकारांक कळप कुस्तार. तांकां जाय शासनाचो उपाय. आतां 30,40,00,000 बांदकच वापरल्यार पुरो, शेतकार म्हणटात. हांवें आतां ते फायलीचेर म्हाका हांवें स्टेटस मागलेलें म्हाज्या पयलुच्या फायलीचेर. तेन्ना ते आयज म्हाका काल लॅटर धाडटा की हे फायलीचे न्यू फायलीचे. हांवें मागला फाटली फायलची मागली मिसप्लेस जाल्या पळय न्हू, तेजेर हांवें मागला. सो तुमी म्हाका त्या फायलीचे स्टेटस दिवंक जाय. तुमी म्हाका हे नेवे फायलीचे म्हाका स्टेटस नाका. कितलो एस्टिमेट आसलो? एस्टिमेट कितलो आसलो? एस्टिमेट आशिल्लो 3,14,00,000 पयली फायल जी आणि आतां हे केली. आतां तेंच्यांनी एस्टिमेट वाडोवन केला 30,40,00,000. आतां इतको डिफरन्स येता चड जास्त ते तेंची हे जावन न्ही, म्हाका काय फरक पडना. आमचो कितें हे आतां आमी 4 वर्सां हांगसर बुडटात शेतकरी. आमी शेत रोवपाक म्हणून बी हाडून दवरितात, आशिल्लें तशें खंयचें कांय ना. सो म्हाजें म्हणणें इतकेंच की बाबा इतकी हे शेतीक जवळ जवळ 350 शेतकरी आमचे आसा हांगसर. त्यान भायर तेंकाय सायडीचे जे शेतकरी आहा तेंकाय त्रास जाता. सो जवळ जवळ कांय न्हू म्हणल्यार 500 सुमार शेतकरी आसा आमचे. सगळे शेतकरी उदकान बुडटा. इतकी शेताची म्हणल्यार रेवेन्यू कितके म्हणजे आमचे कितके लॉस जाता वर्षीक. 4 वर्सां इंटू 500 शेतकरी रोवप, तेंचे उत्पन्न पिड्यार जावप, हे खंयचे खंय म्हणजे सरकाराक काय पडलेलें ना शेतकऱ्याचे. गोवा 365 खातीर कुणयच्यान कृष्णा नायक.